आणि त्याच म्हयन्याक संस्कृतात आणि पंचांगात आमी म्हणटात अधिक म्हयनो. अधिक म्हणजे एक्स्ट्रा 13वो म्हयनो. चैत्र म्हयन्यान संक्रांत जावं ना. चैत्राची संक्रांत जर फुडल्या म्हयन्यान जाली जाल्यार फुडलो म्हयनो खरो चैत्र आनी हो अधिक चैत्र म्हणजे अधिक चैत्र मास, निज चैत्र मास अशी तांकां नांवां आसा. पयले 7 म्हयने जे इंडियन कॅलेंडराचे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन हे 7 म्हयन्यान हे अधिक म्हयनो हातूनच भितर येवं शकता, हाजे भायर येना केन्नाय. आनी फुडें कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ हे फुडले 4 म्हयने आसा, हातून अधिक म्हयनो केन्नाय येवं शकना. सो फर्स्ट 7 म्हयन्यान येता, निमाणे 4 म्हयन्यान येना. आमच्या पुरातन काळात एक सामको फेमस हे एस्ट्रोनॉमीचेर आनी मॅथमॅटिक्साचेर आनी जे युनिवर्साचे सायन्स आसा तो वशिश्ट ऋषीन बरयल्लो वशिश्ट सिद्धांत म्हणून आसा. तातूंत इतली एक्युरेसी आसा, हांवें जेन्ना वाचलें तेन्ना म्हाका सुद्दां अजाप जालें. वशिश्ट सिद्धांतान अशें बरयलां की प्रत्येक 32 म्हयने 16 दीस 3 वरां आनी 2 सेकंड जाले की एक अधिक म्हयनो जातलो. म्हणजे सिंपली सांगपाक एक अधिक म्हयनो प्रत्येक 3 वर्सांन एकदां येता, जो आतां सद्या ह्या म्हयन्यान आमचो अधिक आषाढ म्हयनो चालू आसा. फुडें आमी पळोवया, फुडें वचचे पयलीं म्हयन्याची नांवां. आमी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ ही नांवां म्हणटात. कित्याक अशीं म्हणटात? जेन्ना चंद्र पृथ्वी भोंवती फिरता आनी सूर्य प्रत्येक राशींत संक्रांत करता, हाजेरूच हें बेस्ड आसा. आतां पयलो म्हयनो घेवया चैत्र. चैत्र म्हणजे जो एप्रील म्हयन्यान येता, गुढी पाडवा जो जाता तो म्हयनो चैत्र मास अशें ताका म्हणटात. आतां कितें जाता, चैत्र मासात संक्रांत जाता सूर्याची मेष राशींत. मेष म्हणजे एरीज, द फर्स्ट कॉन्स्टलेशन ऑफ द झोडिएक, पयली रास. आनी ज्या दिसा पयली राशींत सूर्य प्रवेश करता नवें वर्स सुरू जालें अशें आमी म्हणू शकतात. त्या म्हयन्यान सुरू जालें अशें म्हणू शकतात. आनी त्या म्हयन्याचो चंद्र पुनवेक ज्या नक्षत्रान उदय जातलो त्या नक्षत्राचें नांव ते पुराय म्हयन्याक पडटा. हांवें ऑलरेडी सांगलें, पयलो म्हयनो जेन्ना सूर्य मेष राशींत प्रवेश करता आनी त्या म्हयन्यान पुनवेचो चंद्र चित्रा नक्षत्र, कन्या राशी आसा वर्गो आनी चित्रा नक्षत्र ते स्पायका म्हणटात ताका, त्या नक्षत्रान चंद्र प्रवेश करता पुनवेक, म्हणून पुराय म्हयन्याक चैत्र किंवा चित्रा नक्षत्राचेर आधारीत अशें नांव दिल्लें आसता. ज्येष्ठा, आषाढ, श्रावण नक्षत्र अशा नक्षत्रां वयल्यान आमच्या म्हयन्यांक नांवां आयिल्लीं आसा. सो इट इज कंप्लिटली डिपेंडंट ऑन एस्ट्रोनॉमी. अधिक म्हयनो कसो जातात, संक्रांत कित्याक इक्वल नासतात, थोड्या म्हयन्यान जातात 3 वर्सान जायना अशें कित्याक जाता हें पळोवपाक आमकां कॅप्लर्स लॉस ऑफ मोशन म्हणजे आमचे सोलार सिस्टमान जशें मुवमेंट जाता प्लॅनेट्सांचें ते जोहानिस कॅप्लर हे सायंटिस्टान सांगलां अशें आमकां पळोवचें पडटलें. आतां कॅप्लर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन आमी ऑलरेडी एक फाटल्या एपिसोडान पळयल्ले आसा. तातूंत आमी 2-3 लॉज कॅप्लराचे पळयले. फर्स्ट म्हणजे पृथ्वी आमच्या सुर्या भोवती जेन्ना फिरता एलिप्टिकल पॅटर्नान घुंवता. एलिप्टिकल म्हणजे एग शेप्ड ऑर्बिट. सो कितें जाता, थोडे तेंप पृथ्वी सुर्याच्या लागीं आसता, थोडे तेंप पयस आसता, एकाच डिस्टन्साचेर ती नासता. एपहिलियन म्हणजे सगळ्यान पयस जेन्ना पृथ्वी आसता तेन्ना आमकां सूर्य स्लो मूव जाता असो दिसता, बिकॉज पृथ्वी स्लो मूव जाता. एपहिलियन म्हणजे पयस पॉयंटार पृथ्वी स्लो मूव जाता आनी सूर्यूय बी राशींतल्यान स्लो मूव जाला अशें आमकां दिसता. तेन्ना त्या वेळाचेर सुर्याक एका राशींतल्यान दुसऱ्या राशींत प्रवेश करपाक 30 दिसां पेक्षा चड लागपाक शकतात. 32 दीस इतले आमच्या सुर्याक लागूंक शकतात. आनी हें जाता केन्ना, जेन्ना सूर्य धाकट्या राशींतल्यान म्हणजे वृषभ, मिथुन, कर्क हे राशींतल्यान जेन्ना सूर्य ट्रॅव्हल करता, संक्रांत्यो जाता वृषभ, मिथुन, कर्क संक्रांत, तेन्ना 32 दीस लागूंक शकता, 30 दीस न्ही. आनी फुडें जेन्ना पृथ्वी पेरिहिलियनाक म्हणजे सुर्याच्या लागीं आसा तेन्ना पृथ्वी फास्ट मूव जाता आनी सनूय बी राशींतल्यान फास्ट मूव जाता अशें आमकां दिसता. आनी ह्या म्हयन्यांनी पेरिहिलियन म्हणजे पृथ्वी जेन्ना सुर्याच्या लागीं आसा तेन्ना ह्या म्हयन्यांनी सूर्य चड फास्ट 29 दिसांनी ट्रॅव्हल करता एका राशींतल्यान दुसऱ्या राशीन अशें दिसता. सो एक वेळा पृथ्वी लागीं आसतना सूर्य 29 दिसांनूच संक्रांत करता, पूण पृथ्वी जेन्ना पयस आसता तेन्ना सूर्य 31 दिसांनी किंवा 32 दिसांनी एका राशींतल्यान दुसऱ्या राशींत प्रवेश करता. हे कॉन्स्टंट उरना म्हणून ही सगळी गडबड जाता. हे गणित इतलें कॉम्प्लिकेटेड आसा की सूर्याचे आनी चंद्राचे वर्स आमी मॅच करूंक सोदतात, सिंक्रोनायज करूंक शकतात, तेन्ना एक गडबड जाता. 1920 1920 म्हयने काबार जाले
सुर्याचे की 59 अधिक महिने ॲड करपाक जाय आशिल्ले, पूण आमी बाय मॅथमॅटिक्स 60 अधिक महिने ॲड करतात. 60 मंथ्स आर एडेड इन्स्टेड ऑफ 59 आणि कॅलेंडरान एक म्हयनो एक्स्ट्रा पडटा, अननेसेसरिली एक्स्ट्रा पडटा आणि कॅलेंडर फुडें धांवपाक लागता. तेन्ना एक म्हयनो काडून उडयतात, कमी करतात. तेन्ना अधिक म्हयनो जे येता 13 म्हयन्याचे कॅलेंडर सडनली एका वर्सा 11 म्हयन्याचे कॅलेंडर जाता आणि वर्सान फक्त 11 म्हयने येतात, एक म्हयनो कमी जाता. हे अनेक गणित आसा, हे गणिताक म्हणटात क्षयमास. सामकें रॅर आसा हें. 1920 मंथ्स काबार जाले की येवपाक शकता किंवा ताजे चड. आतां कशें करतात तें पळोवया. तें आनी मातशें फॅन्टॅस्टीक आसा. सैम जो आसा नेचर वो आपुणूच काळजी घेता की हें सगळें जाग्यार पडपाक जाय. ब्रह्मांडाचें सायकल एक खूब स्ट्रेंज फेनोमेना जाता. 1920 संक्रांत्यो सुर्याच्यो जाल्यो की एका म्हयन्यांत सूर्य एका राशींतल्यान दुसऱ्या राशींत इतलो फास्ट मूव जाता की अमास ते अमास जाता, पूण सुर्याची जी एक संक्रांत जावपाक जाय आशिल्ली 2 संक्रांती जातात. म्हणजे चंद्राचो एक म्हयनो धाकटो आसून सुद्दां सूर्य त्या म्हयन्यान 2 संक्रांती करता, धांवून धांवून 2 राशींत प्रवेश करता आणि डबल म्हयनो येता. 11 म्हयन्याचो जे कॅलेंडर आसा ते 141 इयर्सानूच येता, परते परते येना. 141 वर्सान अशें जावपाक शकता आनी तें जालें की एकदम 19 वर्सान परत जावपाक शकता. अशें कॅल्क्युलेशन क्षय मासाचें आसा. कॅप्लर्स लॉस परत आमी गेले जाल्यार हाकाय आमकां सोल्युशन आसा. हें कित्याक अशें जाता? आमचो सूर्य थोड्या राशींत फास्ट मूव जाता आणि वृश्चिक, धनु आणि मकर हे 3 राशीं भितर जे कार्तीक, मार्गशीर्ष, पौष हे 3 म्हयने आसात, हे 3 म्हयन्यांत सूर्य चड फास्ट मूव करता. फॉर एग्जाम्पल, पौष आणि माघ म्हयन्याच्यो संक्रांती चुकून 140 वर्सांनी एकाच म्हयन्यान येवंक शकतात आणि जर अशें जालें जाल्यार ते दोनूय म्हयने एकूच जातले आणि ताका आमी ते दोनूय म्हयन्याचें नांव एकाच म्हयन्याक पडटलें. पौष माघ मास असो तो म्हणटले. पौष म्हयनो माघ म्हयनो न्ही, पौष माघ म्हयनो असो तो म्हयनो जातलो. खूब रेअर आसा हें आनी केन्ना केन्नाय परत परत घडना. अशें हे कॅलेंड्रीक सायन्स किंवा पोजिशनल एस्ट्रोनॉमीचें कॅल्क्युलेशन आनी हेजें गणित आसा. जर सुर्याचो म्हयनो व्हडलो आनी चंद्राचो धाकटो जाल्यार चंद्राचो म्हयनो धाकटो जावन 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 वर्स फाटीं पडूंक जायना म्हणून प्रत्येक 3 वर्सांनी आमी एक एक्स्ट्रा म्हयनो लायतात, ताका आमी अधिक म्हयनो म्हणटात. पूण 1940 किंवा तशें व्हडलें सायकल जातकच एक एक्स्ट्रा अधिक म्हयनो एड जाता, कॅलेंडर सगळें बिगडटा म्हणून एक म्हयनो कॅलेंडरांतल्यान काडून ताका क्षय मास किंवा कमी जाल्लो म्हयनो 11 म्हयन्याचें कॅलेंडर तयार जाता आनी ते 11 म्हयने कॅलेंडरान आसपाक जायना, ते कॅलेंडर बरोबर न्ही म्हणून रोखडोच क्षय मास जावन अधिक म्हयनो येता आनी 12 म्हयन्याचें कॅलेंडर रिस्टोर जाता. अशी आमी करनात, हो सैम करता. इतले अमेझींग आसा हो युनिवर्स जो हे सगळे सायकल चलयता आनी इतले सुंदर तरेन हें सायकल आमच्या युनिवर्साचें चलता आनी टायम आपुणूच सारको फ्लो जावपाक लागता. दिस इज द ब्युटी ऑफ कॅलेंडर. आतां लास्ट क्षय म्हयनो केन्ना जालो तें हांव तुमकां थोडी डेटा दितां. 1983 सालांत, इन 1983 जानेवारी 15 ते फेब्रुवारी 12 हो जो टर्म आसा हे पिरियडान, हे म्हयन्यान पौष माघ क्षय म्हयनो आयिल्लो. म्हणजे त्या म्हयन्यान पौष आनी माघ 2 म्हयने येवना, एकूच म्हयन्यान दोनूय म्हयने पौष माघ मास असो आयिल्लो. आनी फुडें फेब्रुवारी 13 उपरांत अधिक म्हयनो, अधिक फाल्गून म्हयनो सुरू जालो आनी 11 म्हयन्याचें कॅलेंडर परत 12 म्हयन्याचें कॅलेंडर सारकें एडजस्ट जालें. आतां फुडें अशें जातलें 2034 ह्या सालांत. सो वाट पळयात, जेन्ना 2034 सालांत एक म्हयनोच कॅलेंडराचो ना जातलो आनी परत हे सगळें कॅल्क्युलेशन आमच्या युनिवर्साचें चलपाक लागतलें, तुमीच पळोवंक शकतले. आज हांगाच काबार करता. कॅलेंड्रीक सायन्सान खूब मॅथमॅटिक्स आसा, खूब कॅल्क्युलेशन आसा. तुमकां मातशें वयल्यान वचपाक नाका म्हणून आनी हांव फुडें व्हरना. आयचो एपिसोड आमी हांगाच काबार करया. पूण वचचे पयलीं एक ल्हानशें डेटा शेअर करूंक सोदतां. नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी पण आमच्या संस्कृती, आमच्या कल्चराक रिलेटेड. हो अधिक म्हयनो जो आसा, जो सद्या चलता, हो अननेसेसरी म्हयनो किंवा एक्स्ट्रा म्हयनो, मलमास जाका म्हणटात, तातूंत एक कस्टम आसा, लोक पाळटात की त्या म्हयन्यान बरें कामां करनात. म्हणजे लग्न किंवा गृहप्रवेश, नवी घरां घेवप, साखरपुडो असले शुभ कार्य त्या म्हयन्यान जायना. पूण जे रिलिजियस कामां आसा, देवस्पण आसा, भरपूर ह्या म्हयन्यांत सगळे कडेन चलता. रिलिजियस ताका सिग्निफिकन्स खूब आसा.
आनी हो जो म्हयनो आतां प्रेझंट आसा जो 17 जुनाक चालू जाल्लो फुडें 16 जुलय पर्यंत चालू उरतलो, अदीक आषाढ हे वर्सा आयला, हाका एक भारतांत खूब इम्पॉर्टंट सिग्निफिकन्स आसा. भारताच्या आमच्या ऑन द इस्टर्न सायड ओरिसा राज्य आसा आनी ओरिसा राज्यान एक खूब व्हडलो फेस्टिवल जो 19 वर्सांनी एकदां येवपाक शकता, 12 ते 19 वर्सांनी व्हडलो फेस्टिवल ह्या वर्सा मनयतले. अदीक आषाढ म्हयनो जेन्ना कॅलेंडरान येता तेन्ना हो फेस्टिवल मनयतात. ताका नवकलेवर यात्रा अशें म्हणटात. म्हणजे ओरिसान जे जगन्नाथ पुरीचें देवूळ आसा थंय लाकडाच्यो मुर्त्यो आसात, त्यो प्रत्येक 19 वर्सान बदलून त्यो मुर्त्यो पुरतात, नव्यो मुर्त्यो तयार करतात कडुलिंबाच्या लाकडाच्यो, तांची स्थापना जाता आनी परत देव जिवंत जावन आयलो अशी एक सिस्टम आसा. हो खूब व्हडलो फेस्टिवल आसा नवकलेवर यात्रा. 12 ते 19 वर्सान एकदां जगन्नाथ पुरींत सेलिब्रेट करतात आनी तुमकां जर फावता जाल्यार तुमी वचात आनी ह्या फेस्टिवलाचो आनंद घेयात. आयचो प्रोग्राम हांगाच काबार करया. कितें तुमचो फीडबॅक आसा तो सकयल आमची ईमेल आयडी आसा, मेल करीत रावात. आनी फुडल्या एपिसोडान आनीक इंट्रस्टींग एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी हांव तुमच्या मुखार घेवन येतलो. पळोवंक विसरूं नाकात. आमचो हो प्रोग्राम अंतरिक्ष अप अँड अवे ओन्ली ऑन प्रुडंट मिडिया.